नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनाक आजसान येवकार. आयचे कार्यावळीन आमचे जे तज्ञ दोतोर आसात ते आसात डॉक्टर दत्तराज बुडकुले, सिनियर सर्जन, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साखळेचे यंग डायनॅमिक असे डॉक्टर. आणि तुम्ही खूप फावटी जर युट्यूबार पळयलां तांचे बरेचशे इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज क्लिप्स खूप फावटी अवेलेबल आसात आणि ते सातत्यान तांचे प्रयत्न आसतात ते अपडेट करपाक. सो डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आय अप्रिशिएट दॅट जेस्चर ऑफ युअर्स की आपले जे ज्ञान आसा ते आजचे तंत्रगिन्यान जे उपलब्ध आसा त्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावोवचें. ताचो एक फायदो जे लोक पळयतात तांकांय जाता, त्या प्रमाणे बाकीचे आपूण मातसो एक आपलो एक रिफ्रेशमेंट आपलो एक अपडेटिंग उरता. दॅट इज रियली गूड जेस्चर ऑफ युअर्स. डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आय वेलकम यू. आमच्या ह्या कार्यावळीन तुमचें आमी स्वागत करता. जेन्ना आमी डायबिटीक्स ह्या विशया कडेन उलयता, आयचो जो विशय आसा तो म्हणजे डायबिटीक फूड. म्हणजे जे लोकांक डायबिटीस आसा त्या लोकांक जाल्ल्या पांयाची जखम किंवा पांयाचो घावो तो कशा पद्दतीन हँडल करप, ते कशें तेची कारणां कितें, तो कशा रितीन बरो जावं शकता हाची विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर दत्तराज आमचे बरोबर आसात. तर सुरवात करतना डॉक्टर एक बेसीक क्वेश्चन म्हणजे वॉट इज डायबिटीस? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देर जनरल. डायबिटीज जशें आमी गोडे मूत अशें म्हणटा, हाचे डायग्नोस्टीक क्रायटेरिया आतां लेटेस्ट म्हणजे ज्या लोकांची फास्टींग शुगर 125 जावं 126 पेक्षा चड आसता, ज्यांची च्या घेवन शुगर 2 वरांनी 200 पेक्षा चड आणि HbA1c जी 3 मंथ्स एवरेज शुगर जी म्हणटा ती 6.5 पेक्षा चड आसता, तांकां आमी डायबिटीक अशें क्लासिफाय करतात. अच्छा. सो रेस्ट ऑफ द हाचे सकयल आशिल्ले दॅट इज अनदर स्टेज ऑफ प्री डायबिटीस येता आनी ह्या क्रायटेरियाच्या वयर जे आसता ते डायबिटीक्स अशें आमी क्लासिफाय करता. बरोबर. डॉक्टर, जेन्ना आमी म्हणटा की डायबिटीक खूब फावटी हालिले, आमी बरेच फावटी प्रोग्राम करत आसा, पण एक खूब म्हाका सगळे जे आमचे पळोवपी आसा तांकां सांगपाक दिसता की, आणि यू वील ऑल्सो एग्री की आज गोंयांत म्हणजे इट इज वन ऑफ द टॉप स्टेट्स ऑफ द इंडिया की जातून डायबेटीक लोकांचें प्रमाण चड आसा. जर आमचें पॉप्युलेशन म्हणजे आमची लोकसंख्या पळयत जाल्यार विच इज व्हेरी अलार्मिंग. इनफॅक्ट इट इज ऑलमोस्ट कमिंग टू 1 in the 4th, म्हणजे ज्या दर चौथ्या मनशाक डायबिटीस लागीं सावन आसा अशें सद्याचे स्टॅटिस्टिक्स सांगता. एक्झॅक्टली. आणि हा खरेंच खूपच अलार्मिंग आसा. म्हाका दिसता आमी इट शूड बी म्हणजे आमी अशें सगळ्यांनी मेळून एक वॉर फूड बेसीचे प्रयत्न करप गरजेचें आसा. इट इज नॉट ओन्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स, पण सगळे बाकीचे म्हणजे टिचर्स, एग्रीकल्चर, जे सगळ्या क्षेत्रांतले लोक आसात त्या सगळ्यांनी, वेदर इट इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड म्हणा, बाकीचे म्हणा, सगळ्यांनी एकठांय येवन प्रयत्न केल्यारूच हाचेर आमी कितें तरी करूं शकतले. डॉक्टर, जेन्ना आमी डायबिटीक फूड हो विशय उलयता तेन्ना सगळ्यान पयलीं म्हणजे कितें आसा, खंयच्या मनशाक जखम जावं शकता, पांयांक घावो जावं शकता. हो एखाद्या मनशाक जाल्लो घावो किंवा एखाद्या जनरल मनशाक जाल्लो म्हणजे लेट्स सी म्हणजे नॉन डायबिटीक मनशाक जाल्लो घावो आणि डायबिटीक मनशाक जाल्लो घावो, हाचे तुमी कशें डिस्क्रिमिनेट करतले? नॉर्मली जेन्ना कोणूय पेशंट घावो घेवन येता तो आमी पळयता जर रोखडोच जाला काय लॉंग टर्म आसा तो. बरोबर. जर ताका अंडरलायिंग कॉज आसा, जशें की मार लागला, ट्रॉमा जाता आनी पेशंटाक अंडरलायिंग डायबिटीसाची हिस्ट्री ना, तेन्ना ताची शुगर तपासून पळयता. जर समज ताका डायबिटीस ना जाल्यार ताचो घावो बेगीन भरता. बरोबर. जर तो घावो 2 आठवडे 3 आठवडे पेकच ना जाल्यार हाय पॉसिबिलिटी की ताका अंडरलायिंग डायबिटीस आसा आनी तो घावो ट्रीट करपाक सगळे कोमॉर्बिडिटीज लक्षांत घेवन डायबिटीस कंट्रोल करून ताज्या बरोबर घावो जर मॅनेज केलो जाल्यार तो भरतलो. बरोबर. सो एखाद्या मनशाक समजा आतां एक जनरल मनीस आसा ताका समज खंय तरी आपटलो, घावो जालो जाल्यार सर्वसामान्यपणे ताका एक तुमी जशें म्हणटा ताचो बॅकग्रावंड सकयल एक समज ताका एंटीबायोटीक कोर्स दिलो, ताका लोकल ट्रिटमेंट केलें, व्यवस्थीत ड्रेसिंग केलें जाल्यार हो घावो एक 8-15 दिसां भितर बरो जावं शकता. वेरेज जो डायबिटीक पेशंट आसा अशा पेशंटाचो हो घावो बरो जायना किंवा बरो जावपाक कळाव लागता किंवा इट टेक्स अ लॉंगर टायम. आणि इट कॅन ऑल्सो वर्सन, म्हणजे तो फक्त तितकेच पुरतो मर्यादीत रावन आसतना ताचो वायड स्प्रेड जावं शकता. दीस इज अ व्हेरी बेसीक असो आमी ताचो मतदार्थ काडूं शकता. एक्झॅक्टली. म्हाका सांगा डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हो जो डायबिटीस आसा की आमी अशें म्हणटा गोड्या मुताचें दुयेंस, बरोबर. हातून शब्द खंयचे आयले? गोड आयले, मूत आयले. चला लेट्स अस्यूम की मधुमेह म्हणटात की बाबा पँक्रियस आयलो. तर हे पँक्रियस आनी तुमच्या गोड्या मुताचो आनी पांयाचो घावो हे म्हणजे स्कॅटर्ड इंडिया कशें म्हणजे अशें तुमकां दिसना. तर हाव दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डायबिटीक फूड जाता कित्याक? पयलीं म्हणजे डायबिटीक फूड ताच्या नांवानूच ताचो अर्थ आसा. डायबिटीस लोकांनी जावपी पांयाचें दुयेंस म्हणजेच ओवरऑल म्हणटात ताका आमी डायबिटीक फूड. बरोबर. डायबिटीसान कितें जाता, रक्तान साखर वाडटा. ही साखर रक्तांतल्यान सरावंडींग टिश्यू जे मांस आसता तातूंत थोडी डिपॉझीट जाता. जेन्ना कोणी डायबिटीस मनीस पांय खाजयलो जावं मातसो घावो जालो जाल्यार भायले बॅक्टेरिया भितर येवन बसतात आनी तातूंत साखरेक लागून एक्स्ट्रा इन्फेक्शन वाडपाचे चान्सीस चड जाता. ही पयली गोश्ट. दुसरी गजाल म्हणजे डायबिटीस लोकांनी शिरो आसता, शिरोन बारीक 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 प्लाक्स जाता म्हणजे ब्लॉक्स जाता.
ताका लागून पांयाचो रक्त पुरवठो सारको जायना. अच्छा. सो जेन्ना कोणाकूय नॉर्मल मनशाक घावो जालो रक्त थंय वचून इम्युनिटीक लागून सगळें भरता, पूण डायबिटीज मनशान रक्त पुरवठोच सारको ना, म्हणून घाव भरपाक टायम लागता. अच्छा. तिसरें म्हणजे डायबिटीसाची शुगर जी आसता ती नर्व शिरो आसता सेन्सेशनाच्यो तातूनय बसता वचून, ताका लागून पांयाचें सेन्सेशनूय कमी जाता. अच्छा. जर कोण चप्पल नासतना भायर भोंवलो मातसो गुणो लागलो जाल्यार ताका कळना आनी तोच घावो वाडून वाडून वाडटकरूच कळटा. अच्छा. चवथें म्हणजे ह्यो नर्व्स मसल्सांकूय सप्लाय करता. जे पांयाचे आमचे आर्च आसता अशे ते डायबिटीज फुटान डिफॉर्म जाता. अच्छा. सो ज्या जाग्यार प्रेशर पडपाक जायना त्या जाग्यार चड प्रेशर पडटा आनी ताका लागून इल्लो इल्लो ट्रॉमा जावन थंय घाव जाता. आनी पांचवें म्हणजे डायबिटीज लोकांनी ऑटोनॉमिक न्युरोपॅथी म्हणटा ती जाता. म्हणजे घाम सारको येना, मॉइश्चर सारको आसना, सो तांकां रोखडेंच कात्रे पडटा आनी ह्या कात्र्यांतल्यानूय बॅक्टेरिया भितर वचून इन्फेक्शन जावन डायबिटीक फूट हो प्रकार जाता. अच्छा. सो बेसिकली अशें म्हणूं येता की इन कन्क्लुजन की ताका योग्य अशें पोशक अशें वातावरण थंय निर्माण जाता. एक म्हणजे ताका ब्लड सप्लाय सारको आसना. जशें तुमी सांगलें की ताका कात्रे पडल्यार थंय थोडे ते हार्बर जातात. करेक्ट. तिसरें तुमी सांगलें की साखर जी ताका खूब म्हणजे इट इज व्हेरी गूड डायट फॉर दॅट. सो वीच एन्जॉयज म्हणजे तो जो ऑर्गॅनिझम आसा तो थंय बऱ्या रितीन रावता आनी वाडटा म्हणजे आपलो सगळो संसार करता. बरोबर. आनी हाचे कारणाक लागून तो एकदां थंय हार्बर जालो काय तो हळूहळू पसरपाक लागता. करेक्ट डॉक्टर. सो ह्या सगळ्या बॅकग्रावंडाचेर जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना तुमी आनी एक गोश्ट म्हत्वाची सांगली की ताचे नर्व जी आसता ती डॅमेज जाल्ल्या कारणान ताका ताजें फिलींग येना की एखादो मनीस समज पांय मातसो फातर लागलो तो करून तो रोखडो ताका दुखता किंवा तो ही ट्रायज टू एक तर चप्पल घाल कितें तरी प्रिवेंटीव करता सो दॅट इट डजंट हॅपन अगेन. करेक्ट. पण हो डायबेटीक मनशाक ती सेन्सेशन गेल्ल्या कारणान किंवा कमी जाल्ल्या कारणान ताका ताची जाणीव जायना की आपल्याक थंय कितें तरी घावो जाता किंवा जाला किंवा आपल्याक कितें तरी तोपता. लायक सी चप्पल लागता फॉर एक्झाम्पल आमी म्हणटा की चप्पल लागले किंवा आतां पावसान आमी बूट घालता चप्पल घालता नवे पावसाचे ते लागता की आमी आयतर ताका कितें तरी ड्रेसिंग करता बँडेज लायता किंवा कितें तरी चप्पलाक तरी कितें तरी मातशें आपलें रेक्टिफिकेशन करता मेजर सो दॅट इट डजंट शू बायट जो आमी म्हणटा किंवा चप्पल लागप तें लागपाक जायना म्हणून. बरोबर. बट दॅट डजंट हॅपन इन डायबेटीक Diabetes करेक्ट. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर हो जो पेशंट आसा की ताका ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर ताका कळप कशें की वॉट आर द सायन्स एंड सिम्पटम्स की बाबा आपल्याक हो डायबेटीक फूट जावं शकता किंवा जाला अशें हाचेर तुमी कितें भाश्य करता? डायबिटीज लोकांची डायबिटीक फूट जेन्ना जाता ताचे सायन्स एंड सिम्पटम्स म्हणजे कितें? पयलीं म्हणजे तो पांय तांबडो जावपाक लागता, सुजपाक लागता, पेशंटाक जोर येवपाक लागता आनी ऑब्वियसली घावो दिसपाक लागता. सो डायबिटीज पेशंटांनी कितें करप? 5 डायबिटीज पेशंटांतल्या एकट्या पेशंटाक डायबिटीज फूट हो लायफ टायमान जाताच. अच्छा. सो ताणें प्रत्येक रात्री जशी आमी भुरग्यांची काळजी घेता तशी आपल्या दोनूय पांयाची बाबू बाय कशें काळजी घेवपाक जाय. प्रत्येक दिसा पांया पोंदच्यान पळोवंक जाय, बोटाच्या खांचीनी पळोवंक जाय. बारीकसो घावो आसल्यार रोखडोच दोतोरा म्हऱ्यान धांवपाक जाय. अच्छा. नाल्यार हो बारीक घावो केन्ना 10 सेंटीमिटराचो घावो जावन केन्ना पयर पसरता कळच ना. सो ही सगळी सायन्स एंड सिम्पटम्स तांबडे जावप, जोर येवप, गरम जावप, पांय सुजप आनी घावो जावप ही सिम्पटम्स. सो आतां हे तुका चिन्ह आनी लक्षणां कळ्ळी तुमी सांगलें आनी तुमी एक गोश्ट म्हत्वाची हांव फक्त ह्याच खातीर रिपीट करता की दोतोरान सांगलां की एखादो ल्हानसो सुद्दां घावो म्हणजे आय स्टील रिमेंबर डॉक्टर म्हणजे आमचे कडेन एक पेशंट आशिल्लो म्हणजे तो एका दोतोराचोच बापूय म्हणजे ताच्या घरान सगळे म्हाका इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 5 दोतोर म्हणजे सुनो आनी पूत आनी स्टील ह्या मनशाक सादी म्हणजे कितें निडल्स हाची सान्नीचो हीर लागलो आनी अशा बॅकग्रावंड सुशिक्षीत मनीस सामको वेल हे म्हणटात तशें बऱ्या वातावरणांतलो घरान दोतोर आसा हें पण ताणें ताचेर दुर्लक्ष केलें आनी दीस फायनली लँडेड इन एम्प्युटेशन ऑफ द लिंब. की अशा पद्दतीचे म्हणजे सादी सुद्दां तुमकां जर घावो तो जर तुमी योग्य ताचेर लक्ष दिलें ना जाल्यार तो तुमकां मारक ठरूं शकता. तरी म्हाका दिसता त्या मनशाक फक्त पांय कापून तर ताकाय दिसता प्रत्येक मनशाक की अरे पांय कापता पण कितें आसा ताका पर्याय आसना. म्हणजे जीव आनी पांय हाच्या पैकी एक जर खंयचे तरी वाचयतलो जाल्यार म्हाका दिसता केन्ना केन्ना हो मार्ग स्विकारचो पडटा. एक्झॅक्टली. म्हाका सांगा डॉक्टर की खूब फावटी आमी पळयतात न्हय की अशी सिच्युएशन येवची न्हय असो खंयच्याच मनशाक म्हणजे पेशंटाकूय दिसना की आमकां तरी दिसच ना. इट इज नॉट दॅट फॉर अ प्लेजर सीक की आमकां पांय काडून अशें बरें दिसता. बट वॉट इज युअर इंडिकेशन ऑर युअर क्रायटेरिया फॉर दॅट एम्प्युटेशन म्हणजे पांय काडप किंवा एखाद्या आखाणाचें बोट काडप किंवा हे जे आमी चडशे फावटी कॉमन दिसून येता ताची तुमची यार्डस्टीक कितें आसता? नॉर्मली डायबिटीक फुटान कितें जाता? पांयांक जाता घावो जाता इन्फेक्ट. ह्या इन्फेक्शनाक लागून सायडीतलो शिरो आसता त्यो ब्लॉक जाता हळू करून. ते ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ताचो फुडलो पार्ट जो आसा ताका रक्त पुरवठो पावना आनी तो काळो जाता. जेन्ना हो इतलो काळो जावन गँग्रीन म्हणटा ते जाता. गँग्रीन म्हणजे टिश्यू डेथ जाता. तो डेड पार्ट तो दवरून केन्नाच फायदो जायना. इनफॅक्ट नुकसानूच जाता. तो डेड पार्ट वयर 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 पसरूं शकता. सो जेन्ना गँग्रीन डेफिनेट वेट गँग्रीन म्हणटा तो आसा व्हांवता वास मारता काळो जाता तेन्ना तो काडचोच पडटा
अच्छा. ताका तितल्याच पॉयंटार काडिल्लो सदांच बरो जाल्यार थोडे लोक म्हणटा रावया करून पळोवया त्याच जाग्यार जर काडलो जाल्यार पेशंट बरो जाता रोखडोच. अच्छा. जर पेशंट रावलो 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 जाल्यार वयर 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 तितलो तितलो शिरो ब्लॉक जावन जावन वयर वयर पावता तितले चड काडचे पडटा. सो जर डेफिनेट गँग्रीन आसा जाल्यार काडपा शिवाय आनी पर्याय उरना. डॉक्टर एक एकेडेमिक एक सादो मनीस म्हणून जो सर्वसामान्य मनशाच्या तकलेन विचार येवचे तो हांव विचारता की अशें एक असं म्हणजे समजुया की एका मनशाक आतां गँग्रेनस पार्ट जाला एक समजा आखाण्याचोच गँग्रीन जावपाक लागला तुमी सांगता तो पार्ट डेड जाला किंवा तो मेला आनी ताका हळू तो हें जाता. इज देर एनी वे की बाबा तुमी खंय वयर खंयचे बाबा खंयचे शिरो बाबा दुसरे एका एकमेका सो कॉल्ड बायपास किंवा दुसरे काय एनास्टोमस करून बी ताचे ब्लड सप्लाय वाडोवन तो रिजुविनेट जावं शकता असो म्हजो प्रश्न. म्हणजे कळ्ळें तुमकां न्ही की हो मेल्लो भाग आसा सो कॉल्ड गँग्रेनस पार्ट Correct. कॅन इट बी रिस्टोर्ड बॅक टू इट्स नॉर्मलन्सी. नॉर्मली जर प्री गँग्रीन आसा जर गँग्रीन नित्तो फॉर्म जाता तेन्ना आमी डॉपलर म्हणटा ती टेस्ट करून पळयता म्हणजे पांयाची सोनोग्राफी शिरोन खंय ब्लॉक आसा कितें आसा. जर फूल शिरूच ब्लॉक आसा जाल्यार व्हडलो फायदो जायना पूण जर मेजर शिरेन ब्लॉक आसलो जाल्यार पांयाची एन्जिओग्राफी एन्जिओप्लास्टी करून रक्त पुरवठो वाडून तो प्री गँग्रीनस पार्ट जाता तितले लिमीट करपाक शकता. पूण जर डेफिनेट काळो जावन गँग्रीन आसलो डेड पार्ट आसलो जाल्यार ताचोय व्हडलोसो फायदो जायना फक्त वयर पसरपाचें कमी जाता दॅट इज डेफिनेट. अच्छा. सो हाचो तुमी स्प्रेड कंट्रोल करूं शकता बट यू कॅनॉट रिवर्ट इट. रिवर्ट करप शक्य जायना. सो हे सुद्दां जशें तुमी सांगलें की ताजो पयलीं सगळें स्टडी करून बाबा डॉपलर म्हणजे ताचे शिरांचे कितें पोजिशन आसा तें पळोवन तुमी थारोवंक शकता. करेक्ट. बरोबर. डॉक्टर आतां म्हाका सांगा एकदां तुमकां अशें जालें एस्टाब्लीश जालें की बाबा ह्या मनशाचो हो जो घावो आसा किंवा सो कॉल्ड डायबेटीक फूड हे एस्टाब्लीश जालें जाल्यार हाव यू गो हेड म्हणजे मॅनेजमेंटाची लायन कशी कितें आसता पद्दत. नॉर्मली जेन्ना पेशंट घावो घेवन येता ताजो बॅकग्रावंड सगळो टेस्ट करून पळयता. जर पेशंटाक डायबिटीज असली मेन ताची डायबिटीज कंट्रोल ते अंडरलायन बरोबर. ताज्या बरोबर घावोय मॅनेजमेंट. सो जर डायबिटीक फूड जर असलो जर घावो सामकोच इन्फेक्टेड असलो जाल्यार पेशंटाक टॅबलेट्स जावं इन्सुलीन कंट्रोल जायना जाल्यार स्टार्ट करतात. आनी घावो जर इन्फेक्टेड असलो जाल्यार तो इन्फेक्टेड पार्ट साफ करचो पडटा. सर्जिकल डिब्रायडमेंट म्हणटात. ते जातकच रेग्युलर ड्रेसिंग्स करचो पडटा. घावो प्रॉपरली मॉयस्ट दवरून ताका एप्रोप्रिएट ऑइंटमेंट सलायन घालून डेली ड्रेसिंग जावं ऑल्टरनेट डे ड्रेसिंग एज पर द वूंड आमी सांगताच पेशंट. बरोबर. ताज्या बरोबर रेग्युलर फॉलोअप सांगता. आनी अंडरलायन डायबिटीज मॅनेजमेंट पांय ओवरऑल मॅनेजमेंट प्लस घावो मॅनेजमेंट अशें करून ओवर अ पिरियड ऑफ वीक्स नॉर्मली घावो इल्लो इल्लो करून भरता. अच्छा. सो हो सगळो प्रोसिजर जसो तुमी सांगलो की ताका योग्य पद्दतीन ड्रेसिंग करप रेग्युलर फॉलोअप करप आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे ताचे डायबिटीज कंट्रोल करप. अनलेस डायबिटीज इज कंट्रोल तो घावो बरो जावपाचे चान्सीस प्रॅक्टिकली निलच म्हणून येता. बरोबर. बट आनीक तुमकां असो ऑफ द ट्रॅक मातसो क्वेश्चन विचारता. आतां आमी डायबेटीक फूड बद्दल उलयतात. खूब फावटी हांकां सेल्युलायटीस म्हणून एक प्रकार आसता जे सबंद पांय सुचता किंवा तांबडो जाता किंवा म्हणजे काळशे डॉट्स पडपाक लागतात. आनी आय डोंट नो वेर यू एक्झॅक्टली प्लेस म्हणजे ह्या सिच्युएशनाक तुमी खंयच्या जाग्यार हाडून सोडटले ते हांव नकळो म्हणजे वेर यू टेक बट एज अ वॉट वी हॅव ऑब्जर्वड. सो हाचे विशीं तुमचें मत कितें आनी हाव टू गो हेड विथ दीस सिच्युएशन. सेल्युलायटीस म्हणजे टिश्यूचें इन्फेक्शन. जी कात आसता ताच्या पोंदा जे टिश्यू आसता ताजें इन्फेक्शन ताकाच म्हणटात आमी सेल्युलायटीस. हे डायबिटीज लोकांनी जावपाचें प्रमाण हाय आसता कित्याक की हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे टिश्यून शुगर आसता. मातशें पेशंटान खाजयलें मातसो ओपनिंग जालें स्किनाक जाल्यार बॅक्टेरिया भितर वचून इन्फेक्शन जावं शकता. हे सेल्युलायटिसान पांय सुचता तांबडो जाता जोर येता आनी हो एक डायबिटीक फुटाचोच एक प्रकार. अच्छा. घावो सेल्युलायटीस शार्कॉट्स फूट म्हणटा ते मसल डिफॉर्म जावप हे सगळे मेळून कलेक्टिवली म्हणटा ताका डायबिटीक फूट. अच्छा. सो सेल्युलायटीस होच ताजो एक प्रकार जातून स्किनाचे अंडरलायंग टिश्यू इन्फेक्ट जाता. जर प्रॉपरली ट्रीट करूना टायमार जाल्यार नेक्रोटायझींग फेशियायटीस म्हणजे ताच्या भितरलो मसल आनी फेशिया आसा ते इन्फेक्ट जावन मागीर ऑपरेशन लागू शकता. पूण इनिशियल स्टेजीन जर सेल्युलायटीस मेडिसिनांनीच ट्रीट करपाक शकतात. सो जेन्ना पांय सुचता तांबडो जाता जोर येता हे सिम्पटम्स घेवन पेशंटान रोखडोच डॉक्टरा म्हऱ्यान वचपाक जाय. एब्सोल्युटली. सो परत हो एक अतिशय म्हत्वाचो मुद्दो आसा की ह्या सिच्युएशनान ताका घावो असो प्रॉपर जाल्लो नासता पण पांय सुचता आनी तांकां केन्ना फुडें तांकां दिसता ना मातशें सुचता आपूण काल चलून गेल्लो म्हणजे दे हॅव देर ओन कॉम्बिनेशन्स एंड परमिटेशन्स टू एक्सप्लेन दॅट. सो अशा वेळार सुद्दां ह्या पेशंट आमी शादूर रावप खूब गरजेचें अशें म्हाका दिसता जशें तुमी सांगलें की जर तो पांय तांबडो जाला किंवा ताका अशें बारीक बारीक स्पॉट्स अशे दिसतात किंवा ब्लॅक स्पॉट दिसतात जाल्यार ऑल्सो यू कन्सल्ट युअर डॉक्टर. दॅट्स द बेस्ट थिंग. लेट हिम से बाबा की हाका कितें सेल्युलायटीस आसा काय प्री डायबिटीक स्टेट आसा काय हाका वूंड फुडें जावं शकता हें ताका थरोवनी. म्हणजे तुमी स्वताचे एनालिसीस लावन ताका ट्रीट करपाचें किंवा आळस करप ना. टू बी व्हेरी फ्रँक. डॉक्टर आनी एक जेन्ना आमी हें पळयलें की एकदां तुमी सांगलें की हे डायबेटीक फूट एस्टाब्लीश जालो आनी तुमी सांगलें की ट्रिटमेंट ज्या पद्दतीन एक लोकल केअर म्हणा किंवा ताजे डायबेटीक कंट्रोल करप
तुम्ही उलयतना उदोळीक आनी एक म्हत्वाचो गोश्ट सांगले की ते म्हणजे ताका गरज ते मेडिसीन दिवचें पडटा. येस. तातूंतले अगेन आय एम ड्रिफ्टिंग लिटल फ्रॉम द टॉपीक की पेशंट जनरल सर्वसामान्य मनशाक डायबिटीसच्यो गुळयो घेवपाक आवडटा. येस. द मोमेंट यू टेल हिम इन्सुलीन घेवचें पडटलें तो कचरता किंवा तो आयदर तो त्या मेडिसिना पासून तरी ड्रिफ्ट करता किंवा त्या डॉक्टरा पासून तरी ड्रिफ्ट करता. Exactly. बाय चॉयस. करेक्ट. सो म्हाका दिसता हाचेर तुमचें जें आतां भविश्य तुमी सांगतले तें खूब म्हत्वाचें आसा. सो आय वॉन्ट यू टू टेल बाबा ह्या सिच्युएशनान एज अ डायबेटीक फूड जाला किंवा जावं शकता येस. आनी जर सिच्युएशन डिमांड्स जाल्यार इन्सुलीन घेवचेंच पडटा जाल्यार ते कशा पद्दतीन घेवचें पडटलें किंवा वॉट इज अ सिग्निफिकन्स ऑर वॉट इज अ रोल ऑफ इन्सुलीन इन मॅनेजिंग सच टायप ऑफ पेशंट्स. करेक्ट. पण डायबिटीज जर रिसंट असली, कंट्रोलान असली आनी त्याच डायबिटीक पेशंटाक मार लागून जर घावो जालो जाल्यार ताका स्पेसिफिकली इन्सुलिनाचेर आमकां घालपाची गरज पडना. बरोबर. पूण जर लॉंग स्टँडींग असली, डायबिटीक फूड कोणाक जाता जांकां 5 वर्सां पेक्षा चड जावं 3-4 वर्सां पेक्षा चड डायबिटीज असली, अनकंट्रोल असली, तांकांच जाता. अच्छा. सो त्या पेशंटांक युजली शुगर्स अनकंट्रोलूच आसता. 200, 250, 300 अशीच आसता. ही नॉर्मली पेशंट गुळयो घेवनूच आयल्लो आसता. त्या गुळयांचेरूय कंट्रोल नासता पेशंटाची. बरोबर. त्या पेशंटाक इन्सुलीन घालपा शिवाय काय पर्याय उरना, एटलिस्ट फॉर शॉर्ट टर्म. बरोबर. कळ्ळें. जशी डायबिटीज कंट्रोलान येता इल्ली इल्ली करून घावो पेकपाचे सिग्नल येता तेन्ना ग्रॅज्युअली आमी ताका टॅबलेट्सीचेर शिफ्ट करपाक शकता. व्हेरी गुड. सो फूल लायफ लॉंग तुका बाबा इन्सुलीन लागतलें अशें आसना. सो आमी एप्रोप्रिएट फिजिशियनाक कन्सल्ट करून शॉर्ट टर्म इन्सुलीन घालून घावो मॅनेज करून घावो भरत आयलो की पेशंटाक मागीर एज पर रिक्वायरमेंट टॅबलेटींचेर शिफ्ट करपाक शकता. सो इन्सुलीन जर घेवपाक लायलें दोतोरान जाल्यार प्लीज भिवपाची गरज ना. करेक्ट. सो म्हाका दिसता एक अतिशय म्हत्वाचें स्टेटमेंट डॉक्टरान सांगलां की केन्ना केन्ना सिच्युएशन समजा घावो आसा ताची डायबिटीज गुळयांनी कंट्रोलान येना ह्या सिच्युएशन म्हणजे जेन्ना अशी हें आसा सिच्युएशन आसा तेन्ना समजा डॉक्टरान सांगलें की बाबा एक थोडे दीस तुका इन्सुलीन घेवचें पडटलें. खुबश्या लोकांचो एक समज आसा, आय शूड से गैरसमज, की एकदां इन्सुलीन सुरू जालें म्हणजे आयुश्यभर सुरू जातलें. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार इन्सुलीन इज नॉट हेजार्डस, इट इज नॉट लायक सम टॉक्सीन की तुमी ते किमोथेरपेटीक ड्रग की आंगान घेतले उपरांत आनी ताचे व्हडले व्हडले सायड अशें जावचें ना. इनफॅक्ट इन्सुलीन इज व्हेरी बॉडी फ्रेंडली आय शूड से. Correct. बरोबर. आनी तें इम्पॉर्टंट दुसरी गजाल अशी आसा, जर सिच्युएशनान डिमांड करतात जाल्यार त्या सिच्युएशनान तुमी इन्सुलीन बेगीन सुरू करून तो घावो बेगीन बरो जातलो. आनी एकदां घावो बरो जालो आनी तुमचें सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आयलें, डायबिटीज इज ऑल्सो गेटिंग अंडर कंट्रोल, जाल्यार परत रिवर्ट बॅक टू टॅबलेट्स करूं येता. हो अतिशय म्हत्वाचो मॅसेज म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी समजून घेवचो. कारण खुबशे लोक आमचे द मोमेंट यू से इन्सुलीन म्हटलें काय तो तें जशें हांवें सांगलें की आयदर तो म्हणजे तो आनी चड स्ट्रेसफूल जाता आनी ताची डायबिटीज आनी आउट ऑफ कंट्रोल वता. सो हाका तूं इतकी भिवपाचें गरज ना. इट इज व्हेरी सिंपल. आनी आयची टॅक्निकल जे अगेन म्हाका दिसता इन्सुलीन इतकें सिंपल तरेतरे म्हाका दिसता मातशें तुमीच सांगा की वॉट आर मॉडेलिटीज हाव वी कॅन टेक इन्सुलीन इन टुडेज वर्ल्ड. आतां इतलें इजी जालां. इन्सुलीन वायल्स मेळटा, सिरींज मेळटा, स्वता इंजेक्शन करपाक डायबिटीक एज्युकेटर आसा. प्रत्येक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत सरकारान उपलब्ध करून दिल्ले आसा. जर कोणाक सिरिंजान घेवपाक भंय दिसता तांकां पेनां येता. अच्छा. सो पेनां सारकी शिकयतात डायबिटीक एज्युकेटर्स आनी पेशंटाक ट्रेन करता, हँड्स ऑन तांकां दिता आनी करतना पळयतात. एज्युकेट करून घेवचे पेशंटांनी वचून प्रत्येक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत ही फेसिलिटी उपलब्ध आसा. बरोबर. आनी स्वता करचे. जर कितें डिफिकल्टी असली एनीवेज डॉक्टर सदांच अवेलेबल आसता ओपीडी. तेन्ना सल्लो घेवन अकॉर्डिंगली ट्रिटमेंट करपाक जाय. हय. सो हें परत हांव कितें खूब फावटी इन्सुलीन म्हणजे लोकांची व्हडली सिरींज आसतली, व्हडले सूय आसतली, अशें कांय आसना. सादें सूय जशें सांगलें डॉक्टरान, इट इज लायक अ पेन. सो आयची जी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा इतकी म्हणजे युजर फ्रेंडली आसता की तो प्रत्येक पेशंट आपण स्वताच ताका व्हडलें शिकपलें ताका एकदां मोमेंटाक कितकें घेवप हें कळ्ळें काय तो करून घेवं शकता. आनी हें शिकोवपी सगळी पुर्यो यंत्रणा आयज गोंया गव्हर्मेंटचे इतके इनफॅक्ट आय एम ऑल्सो की इतकें खरें इन्सुलीन बी कॉस्टली आसता पण गोवा सरकार हें सगळें आपल्या रुग्णायतांक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिता. एक्झॅक्टली. आनी डिफरंट मॉडेलिटीज म्हणजे फक्त ते शॉर्ट एक्टींग लॉंग ज्यांची जशी जशी गरज आसा सिच्युएशना प्रमाणे एखाद्या खंय तरी अशी शॉर्टफॉल येवं शकता. पण हें सगळें सरकार आज लोकां खातीर करता. तो हाचो फायदो करून घेतना लोकांनी अनमनचें न्हय तर फुडें येवन बाबा चल आपल्याक डॉक्टरान सांगलां इन्सुलीन घे जाल्यार म्हाका दिसता घेवप इज मोर आयडियल. एक्झॅक्टली. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सांगा हो जो डायबेटीक फूड आमी इतको उलयले की हो जाल्या उपरांत कितें करप कशें करप तुमी आमकां मातशें एक्सप्लेन केलां पण म्हाका दिसता मातशें गेल्या बरें सांगा की हाव टू प्रिवेंट की आमी हो कशा रितीन स्टॉप मागीर बाबा डायबेटीक फूड जावचोच न्हय म्हणून कितें करूं शकता. कारण डायबिटीज आजकाल कॉमन जाला जशें आमी म्हटलां की एवरी 4th पर्सन इज डायबेटीक. सो ह्या बॅकग्रावंडार ही इन्फॉर्मेशन आसप खूब गरजेचें. बरोबर. सो डायबिटीज लोकांक एवरी 4th पर्सन इज डायबिटीक्स तुमी सांगले सारकें बरोबर. आनी 5 डायबिटीक मनीस धरले तातूंतले एकट्याक डायबिटीक फूड जातलो. बरोबर. सो डायबिटीक फूड प्रिवेंट करप सामकें गरजेचें. सो हांवें वदोळ सांगलां तशें प्रत्येक मनशान आपले पांय भुरग्याक जे कशी कॅर करता तशी एवरी नायट करपाक जाय.
जेवण जालें की पांयाच्या पोंच्यान पळोवंक जाय घावो आसा काय घावो ना प्रत्येक बोटाच्या खांचीन पळोवपाक जाय घावो आसा काय ना नाकटां पळोवची नाकटां सदांच वर्टिकली हॉरिझॉन्टली बरी कापपाक जाय ती खांचीनी कापपाक जावपाक जायना ताकाच लागून इन्फेक्शनां स्प्रेड जातात मागीर पांयाच्या वयर घावो आसा काय ना पळोवपाक जाय पांय वेल मॉइश्चरायज दवरूं जाय कात्रे असल्यार रोखडेच ट्रीट करपाक जाय ही सगळी कॅर जर सद्दां घेतली जाल्यार डायबेटीक फूट जावपाचे चान्सीस ऑलमोस्ट नील जाता आनी जर घावो दिसलो जाल्यार ताबडतोब डॉक्टरा म्हऱ्यान वचून ताजो ट्रिटमेंट फॉलोअप रेग्युलरली करून घेवपाक जाय हे सगळें जर केलें जाल्यार लायफ लाँग डायबेटीक फूट जावपाचे चान्सीस सामके कमी जाता सो ह्या सगळ्या जशें तुमी सांगलें की हो डायबेटीक फूट न जावपा खातीर प्रयत्न करप खूब गरजेचें रादर दॅन जाल्या उपरांत मागीर म्हणजे जशें म्हटलां की ते ताण लागल्या उपरांत बांय खणच्या पेक्षा पयलींच उदकाचें प्रोविजन करप तशें ते पयलीं पासून जर तुमी आपली पांयाची हाता पांयाची काळजी योग्य तरेन घेत जाल्यार अशा तरेचे घावे जावं नये जावचे ना आनी जालेच जाल्यार योग्य वेळार तेजें ट्रिटमेंट जावन ते बेगीन बरें जातलें बरोबर येस डॉक्टर म्हाका दिसता आतां आमचे कडेन एक थोडो वेळ आसा पण ही कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं म्हाका एक म्हत्वाचें आसा की तुमचे सगळे ऑब्जर्वेशन रायट सिन्स यू आर वर्किंग इन अ व्हेरी प्रॉमिनंट हॉस्पिटल कितकेशेच पेशंट तुमचे कडेन येतात तर हे जे आमचे सगळे लोक पळोवपी आसात तांच्या खातीर टेक होम मॅसेज बाबा हो तुमच्या खातीर म्हत्वाचो एडवायस आसा अशें कितें सांगूंक सोदतले डायबिटीज हे दुयेंस सामकें कॉमन जाल्लें आसा सो पयलीं म्हणजे स्वताक डायबिटीज आसा काय ना हे प्लीज टेस्ट करून घ्या लागींच्या हेल्थ सेंटरान वचून फास्टींग शुगर केल्यार कळटा HbA1c ही एवरेज शुगर टेस्टूय अवेलेबल आसा बरोबर सो ही सदांच एवरी एडल्ट मोर दॅन 30-35 वर्साच्या वयर करून घेवची एवरी इयरली नाजाल्यार एवरी 6 मंथली करून घेवची जांकां डायबिटीज आसा तांणी एवरी 3 मंथली करून घेवची बरोबर हे फर्स्ट दुसरें म्हणजे जांकां कोणाक डायबिटीक फूट आसा घावो आसा सेल्युलायटीस आसा तांणी सर्जनाक मेळून घेवचें आनी योग्य तो ट्रिटमेंट स्टार्ट करचो बरोबर विकली जावं ट्वायस विकली जसो आपयता तसो फॉलोअप करपाक जाय रेग्युलर ड्रेसींग नियरेस्ट हेल्थ सेंटरान अवेलेबल आसा सो एप्रोप्रिएट मलम सलायन जे कितें सांगता तशें ड्रेसींग करून अकॉर्डिंगली ट्रिटमेंट करून घेवपाक जाय आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली जर प्रिवेंट केलें जाल्यार हाजी सगळी पाळीच येवची ना बरोबर सो डायबेटीक फूड प्रिवेंशन इज द बेस्ट बरोबर आतां डॉक्टर आनी एक मातसो तुमकां परत ट्विस्ट असो विचारता म्हणजे कितें ह्या सगळ्या बॅकग्रावंडाचेर आनी एक म्हत्वाचो रोल आसा तो म्हणजे फॅमिली हिस्ट्री फॅमिली हिस्ट्री म्हणजे आयदर घरांतल्या आवय बापायक किंवा दोगा पैकी एकट्याक किंवा दोगांयकूय डायबिटीज आशिल्ल्यांचे जे सिच्युएशन आसतात अशा भुरग्यांक तुमी कितें एडवायस करतले भुरग्यां म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल किड्स आय एम टॉकिंग अबाउट ग्रोन अप्स ज्यांचे कोणाक फॅमिली हिस्ट्री आसा जर बापायक आवयक मावशेक मामांक हे सगळे जर हिस्ट्री आसा पेशंटाक जाल्यार तांकां डायबिटीज पयलीं जावपाची जावं फुडें वचून डायबिटीज जाली जाल्यार ती चड अनकंट्रोल जावपाचे चान्सीस चड आसता सो तांणी 30 वर्साचेरूच स्टार्ट करून रेग्युलर चॅकअप करून घेवपाक जाय ती घेतली जर आसा जाल्यार ट्रीट करून घेवं जाय ताजे बरोबर ताचे फॅमिली मेंबर्स बाकीचे कोण भाव भयणी आसा तांकांय स्क्रीन करून घेवपाक जाय हे जर केलें जाल्यार डायबिटीज बेगीन डायग्नोज करून ताजे सगळे कॉम्प्लिकेशन जे आसता हार्टाचेर ब्रेनाचेर किडनीचेर आनी तशेंच डायबिटीक फुटाचेर ते सगळे प्रिवेंट करपाक येता बरोबर सो हें सगळें सांगल्या उपरांत म्हाका खूब म्हत्वाची मोलादीक म्हायती तुमी दिली आनी जशें आमी दर फावटी सांगता सगळ्याच मनशा खातीर तशेंच डायबिटीज मनशा खातीर योग्य तुमचो एक्सरसायज तुमचो आहार हें सगळें कंट्रोलान दवरात तुमी खाता कितें जेवता कितें हाचेर सामकें लक्ष दवरात फक्त जिबेच्या म्हणजे ताका प्लीज करपा खातीर कितेंय खावपाक नाका सगळे दोतोर तुमकां सांगतलेच आनी हे फावटी हांवें चड आनी हाचेर इलेबोरेट करना म्हाका दिसता दोतोर मुद्दाम वेळ काडून तुमी स्टुडियोन आयले ह्या खातीर तशेंच आमचे सगळे जे पळोवपी लोक आसात तांच्या खातीर आनी जी आमची प्रुडंट मिडियाची टीम आसा हेंचे सगळ्यांनी ही कार्यावळ घडोवन हाडली ह्या खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या काळजांसान देव बरें करूं डॉक्टर तुमकांय नमस्कार देव बरें करूं